नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयच्या स मालांनी एफआरसीचे दावे निकालांत काडपा खातीर जाल्यो खासा ग्रामसभा। चडश्यो केशी केल्यो मंजूर, जाल्यार कांय आसात प्रलंबीत। गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन 15 दिसांचे अधिवेशन दवरिल्ल्यान विरोधकांनी पेटयले उतरांचे फार। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान म्हापशा वेपारी संघटनेच्यो त्यो चारूय मागण्यो केल्यो मान्य। सोमाराक म्हापसा बाजार दवरचे नात बंद। वेपारी संघटनेन बंद फाटीं घेवपाचें दिलें उतर। गवंडाळी रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदपाक सुरवात। सोमारच्यान पोरणे गोंय ते गवंडाळी रस्तो येरादारी खातीर बंद। बाणास्तारी वा खोल्ले उद्देगीक वाठारांतल्यान वळयतले गाडयांची येरादारी। पावसाक लागून फिरगिणी बाट खांडेपारा कोसळ्ळे मातयेचे घर। सुयदेवान जावंक ना जिवीत हानी। सरकारान करचो आदार घरधन्याची मागणी। रायकारांचो सांजाव आयज। क्रिस्तांव भाव भयणां उमेदीन अशें म्हणटात। सांजाव नव्या काजारी जोडप्यांची परब। परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर रायकार भाव सज्ज। आतां खबरो विस्तारांत। शेनवारा गोंयांतले 70 काणकोण, सांगे, केपें, धारबांदोडा आनी फोंड्या ह्या स मालांनी एफआरसी म्हळ्यार वन हक्क दावे निकालांत काडपा खातीर खासा ग्रामसभा जाल्यो। ह्या वेळार कितले एफआरसी केशी निकालांत काडल्यो पळोवया। एफआरसी म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट्स क्लेम। वन हक्क दावे बेगिनात बेगीन निकालात काडपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केल्यात। मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा फाटीं खासा बसका घेवन एफआरसी खातीर 14 जूनाक उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात खासा ड्रायव्ह घेतिल्ली। ते उपरांत अर्जांची चवकशी करपा खातीर खासा ग्रामसभा आपयल्ली। 70 सावड्डे पंचायत क्षेत्रांतल्या करंजोळ गांवच्या लोकांनी एफआरसी अंतर्गत जमिनींची सनदी नाका म्हणून लेखी बरोवन दिल्ले। हो गैरसमज पयस जाल्ल्यान एफआरसीचे नोडल अधिकारी डॉ अजय गावडे हांणी गांवांनी वचून एफआरसी विशीं जागृताय करची म्हूण करंजोळकारांची मागणी। ठाणे पंचायतीत 427 एफआरसीच्यो प्रलंबीत केशी आशिल्ल्यो। तातूंतल्यो 370 मंजूर जाल्यात, जाल्यार 57 केशी कांय कारणाक लागून प्रलंबीत आसात। मजगती नगरगांव पंचायत क्षेत्रांतल्यो 803 केशी प्रलंबीत आशिल्ल्यो। तातूंतल्यो 781 केशी मंजूर जाल्यात, जाल्यार 22 केशी अजून प्रलंबीत आसात। आमच्या कडे जे एफआरसी म्हणा माझ्या हिवरे खुर्द गांवात जो एफआरसी कडे जो टोटल 29 फायली येयल्ल्यो, तेतूंतल्यो 28 फायली आमच्यो क्लियर जाल्यो। एक फायल आमची थोड्या कारणाक लागून उरलेली, ती आमी आतां विड्रॉल केल्ली आसा। त्यामध्ये आमच्या नगरगाव पंचायतीच्या 803 फायली होत्या आणि फाईल प्रोसेस करून आम्ही 781 फायली डेप्युटी कलेक्टरकडे पुढे पाठवलेल्या आहे। आणि आज जी आमची स्पेशल ग्रामसभा झाली त्याच्यामध्ये नवीन 3 फायली आम्हाला आलेल्या होत्या। त्यामुळे आम्ही प्रोसेस पूर्ण करून त्या आता पुढे पाठवणार आहेत डेप्युटी कलेक्टरकडे। आणि बऱ्यापैकी लोकांनी या मीटिंगला आम्हाला प्रतिसाद दिल्यामुळे ही मीटिंग आजची बऱ्यापैकी आमची झालेली आहे। आणि आता ह्या पुढच्या ज्या फायली आहेत त्याची आम्ही प्रोसेस करून पुढे डेप्युटी कलेक्टरकडे पाठवण्याची सोय। सांगे मालात आयज एफआरसी विशीं खासा ग्रामसभा जाली। रिवणा, उगे, नेत्रावळी, कलय, भाटी, कुर्डी आनी वाडे पंचायतीच्यो मेळून 1222 एफआरसीच्यो केशी प्रलंबीत आसात। तातूंतल्यो कांय मंजूर केल्यात, जाल्यार कांय केशींचो मुद्दो येवपी ग्रामसभेत मांडटले। मजगती केपें म्हालांतल्या एफआरसीचो लाव घेवप्यांचो 78 केशी मान्य जाल्यात। उरिल्ले 63 प्रलंबीत केशींचो निर्णय मागीर जातलो। आतां जाली ग्रामसभा उगे पंचायतीची एफआरसी कमिटीची, तेन्ना 13 जाण हजर आशिल्ले। तितूंत भितर आमचो कोरम जावंक ना। आमी ते हें घेवन एक फायल आमची आशिल्ली, ती फायल आमी हें करून आतां बिडिओक धाडटले फॉर फर्दर एप्रुवल, ती हें करपा खातीर प्रोसेस करपा खातीर। एफआरसी रायटा अंडर आयज अधिकार अंडर आयज वेगळ्या केपें सांगे तालुक्याक स्पेशल ग्रामसभा दवरलेल्यो। अरावंड टोटल 9 ग्रामसभा 9 पंचायत आसात केपें आनी सांगे तालुक्याक। चड केसीस आसात त्यो सांगे तालुका एरिया अरावंड 6 पंचायती आसा। रिवण, कालें, कुर्डी,
मागीर उगे भाटी ह्यो पंचायती आसा हेतूर ह्यो केसी मोस्टली लोकांच्यो टोटल जे प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या अरावंड 1222 केसीस त्यो फॉरेस्ट रायटाच्यो तेतूंत थोड्यो एप्रुवल मेळिल्ले आसा आनी थोड्यो ग्रामसभेक त्यो मिटींग घेवन तेंची मुखार प्रोसेस करपाचो अशी करपाचें कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर तेणी सांगलें. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन सुरू जातले आनी 8 ऑगस्टाक सोंपतले अशी सुचोवणी जारी केल्या. फक्त 15 दिसांचे पावसाळी अधिवेशन दवरिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी भाजपा सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलयसान सुरू जातले आनी 8 ऑगस्ट मेरेन सोंपतले अशी सुचोवणी जारी केल्ली. 15 दिसांच्या ह्या पावसाळी अधिवेशनाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विरोध केला. लोकांचो आवाज विधानसभेत पावचो न्हय ताका लागून सरकारान फकत 15 दिसांचे पावसाळी अधिवेशन दवरिल्ला असो आरोप युरी आलेमांव हांणी केला. पूण आज दूख म्हाका जाता. इट लुक्स लायक this BJP government headed by the chief minister is scared to face the opposition. They are scared of being exposed on assurances, on false assurances given to us during the last several assemblies. Aaj what we look at is centralization of powers by the chief minister. It is basically centralization of powers. This seems to be the dictates. And the custodian of the house, the speaker, is doing nothing about it. This is shocking. This is a murder of democracy. I do not know why Business Advisory Committee nami soda uloyta about several issues, and the last time we were promised of 21 days would be taken, and the chief minister is on record. The speaker was also on record that the next session would be 21 days. But what is failing? Today the administration has failed, law and order situation has failed, corruption, charges of corruption by the ministers, MLAs on the ruling. It is a complete failure. Goa is turning into a banana republic. फाटल्या पावसाळी अधिवेशन 18 दिसांचे आशिल्ले आनी आतांचे पावसाळी अधिवेशन 15 दिसांचे दवरिल्ल्यान आमदार विरेश बोरकरान तिडक उक्तायली. भाजप सरकार लोकांचे प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला अशें बोरकराचें म्हणणें. आनी हितून कळटा की गेली ती असेंब्ली सेशनां जी आसली ती सामकी कमी आसली आनी आमी एक्सेप्ट करताले की असेंब्ली सेशन हें चड आसतलें म्हणून. गेले त्या मनसून सेशन जे आसलें ते 18 दिसांचें मनसून सेशन आसलें आनी ते सतत एवरी टायम ते कमी करीत आसा. 2-3 दीस तेंच्यानी म्हटल्यार पयलूचे पैकी 3 दीस तेंच्यानी कमी केले. हेच्या पयलू जी असेंब्ली सेशन जाल्या ती 2 दीस जावं 3 दीस जाल्ली आनी त्या कारणाक लागून गोंयकारांचे जे इश्यूज आसा, जावं तो लँड इश्यू आसूं, जावं तो जॉब इश्यू आसूं, जावं ते एनवायरमेंट डॅमेज इश्यू आसूं, जावं ते बाकीचे हेल्थ रिलेटेड इश्यू आसूं, जावं ते आमचे एग्रीकल्चर इश्यू आसूं, जावं गोंयचे बाकीचे कितले जे इश्यू आसा जे लोकांक लागता आनी गोंयकार आमकां सांगता लॉ एंड ऑर्डर इश्यू अशे जितले इश्यू आसा हे इश्यू घेवपाक लागून लोकांचो विस्वास जाल्लो ते इश्यू घेतले आनी सोल्युशन कितें तरी आमकां मेळटलें म्हूण आसलें. पूण अशें दिसून येता की ह्या बीजेपी सरकाराक तांकां मातूय पडलेलें ना. हे जे कायदे जावं कायदे फुडें व्हरपाक जाय, अमेंडमेंट्स हाडपाक जाय, जावं इश्यूज घेवपाक जाय ते सोल्युशन हाडपाक जाय, हे मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त दिसता की आमी कितें सांगता ती पूर्व दिशा आनी ह्या धोरणान हितून बीजेपी सरकार टोटल एक्सपोज जाला अशें तरी म्हाका दिसता की. वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापसा बाजार संघटनेच्यो नितळसाण शुल्क तशेंच हेर मागण्यो मान्य करिनात जाल्यार 23 तारखेक बाजार बंद दवरपाचो निर्णय वेपारी संघटनेन घेतिल्लो. पूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची भेट घेतल्या उपरांत ताणें ह्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यान बंद फाटीं घेतला. पळयात पुराय बातमी. म्हापशा वेपारी संघटनेच्यो त्यो 4य मागण्यो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मान्य केल्यो. देखून 23 तारखेर म्हापसा बाजार बंद दवरपाचो निर्णय वेपारी संघटनेन फाटीं घेतला. वेपारी संघटनेच्यो मागण्यो मान्य करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आश्वासनां. जो नितळसाण कर 5 वर्सां खातीरचो लागू केला तो 1 वर्साचो जातलो. वेपाऱ्यांक जो नितळसाण शुल्काचो श्रेणी दर लागू केल्लो तो तात्काळ उणो करतले. ज्या वेपाऱ्यांनी आतां मेरेन 5 वर्साचो नितळसाण शुल्क भरला तांचे पयशे परत मेळटले. फक्त 31 मे पयलीं केल्ले अर्जांक उसरा शुल्क माफ करतले.
म्हापसा पालिका कारभारात वाडिल्लो गैरकारभार उणो जालो ना, तशेंच वेपारी संघटनेन कर संदर्भात केल्ल्यो मागण्यो 2 दिसां भितर मान्य जाल्यो ना जाल्यार 23 तारखेर सोमाराक बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतिल्लो. पूण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवन ह्या विशीं सविस्तर चर्चा केल्या उपरांत तांणी आमच्यो मागण्यो मान्य केल्ले खातीर वेपारी संघटनेन मुख्यमंत्र्यांचे उपकार मानले. जे आसले पळय ते आमच्या आमदारान आनी CM सरान मेळून आमकां आमचे रिजॉल्व केले. सो आमी तो बंद आसा पळय तो आमी फाटी घेतला आनी हांव आमच्या म्हापशेच्या आमदाराचे आनी CM सराचे दोगांचे धन्यवाद. 4 मागण्यो आसल्यो पळय की 5 वर्साचे सॅनिटेशन चार्जीस एप्लाय जाल्ले आनी सेकंड जो आमचो रेट चुकलेलो तो आसलो. तिसरो जे कोणी एक्सेस पयशे भरला तो रिफंड मेळपाचो आसलो आनी चवथो विशय आसलो लेट फीज आसा पळय ती लागची न्हू. तर ते पयले 2 विशय आहा पळय ते कनेक्टेड आसले. आतां CM सराच्या नजरेक आमी जे भितर जे मिस्टेक आसली पळय ती हाडून दिली आनी तेंच्यांनी तो विशय लक्षांत घेवन CM सरान सांगलें की डायरेक्शन दिला की तो रेट चुकला आमचो पळय त्या रेटीक करेक्ट रेट रावपाचो तेजे खातीर जे आमचे जे भरपाचे पयशे आसले पळय ते खूब कमी जातले आनी त्या खातीर हांव तांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा म्हापशेकाराच्या वतीन. सेकंड विशय आसलो तो रिफंडाचो तो तेंच्यांनी एग्री केला. जेंच्यांनी एक्सेस एमावंट भरला पळय तेंच्यांनी एप्लिकेशन करचें फॉर्मेलिटीज करची आनी तेंचे पयशे परत मेळटले अशें आमकां CO सरान आनी CM सरान दोगांनी सांगलां. आनी तिसरो लेट फीज लावपाचो प्रश्न आसलो पळय जेंच्यांनी ऑलरेडी एप्लिकेशन केलां तांकां लेट फीज लागची ना अशें आमकां आश्वासन मेळिल्लें आसा. मे पयलीं कोणें 31 मे पयलीं कोणें दिला पळय एप्लिकेशनां तांकां फायन लावचें ना. त्याच्या नंतर मागीर कोणें गेलें तेका ती फॉर्मेलिटी लागता. सो ऑलमोस्ट आमचे 4 विशय सॉर्ट आउट जाल्लेले. 3 काय 4 विशय जे आसले ते सगळे रिजॉल्व जाल्लेले आसा. मंडेचो जो बंद आसलो तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें आसा दे वील बी नो सच बंद. एवरीथींग वील ऑपरेट द वे रेग्युलर सोमारचो बाजार जो आसता एवरीथींग वील ऑपरेट द वे इट इज. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर. फाटल्या दिसांनी पडपी पावसाक लागून खांडेपारच्या फिरगिणीबाट वाठारांत कमलाकांत गावडेचें घर कोसळ्ळें. तो आनी ताची बायल घरा भायर काम करताली तेन्ना ही घडणूक घडली. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना, मात घराचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालां. सद्याक सगळें घर मातये परवण जाल्ल्यान घर बांदून दिवचें म्हूण कमलाकांतान सरकारा कडेन मागणी केल्या. पावसाक लागून खांडेपार फिरंगिणी भाट वाठारांतल्या कमलाकांत गावडेचे मातयेचे घर कोसळ्ळें. फाटल्या शेनवारची घडणूक. ते वेळार कमलाकांत आनी ताची घरकान्न कनिका ही दोगांय घरा भायर काम करताली तेन्ना ही घडणूक घडली. दोगांय भायर आशिल्ल्यान व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. आतां सध्या कमलाकांत आनी ताची घरची भायर खोप काडून रावतात. 2 वर्सां पयलीं अशेंच पावसाच्या दिसांनी घराचो कांय भाग कोसळिल्लो तेन्ना संबंदीत अधिकारी घराची पळोवणी करून गेल्ले आनी दुरुस्ती करून दितले म्हूण आश्वासन दिल्लें. मात तशें कांयच जालें ना. तेन्ना आतां तरी सरकारान दखल घेवन आपलें घर बांदून दिवचें म्हूण कमलाकांतान सरकारा कडेन मागणी केल्या. शेनवारा रात्री कडेन 7 सुमार कोसळपाक आसा गेल्ले शेनवारा. आनी ते नंतर मागीर रातभर कोसळता. घरान कोण आशिल्लो त्या टायमार? घरांत आसता बायल आनी हांव आशिल्ले न्हू आनी भुरगीं भायर आशिल्ले. आमी उदक पाणी न्हावपाक भायर गेल्ले पळय न्हू तेन्ना अकस्मात आमचे बॉब जाली. तिजे थंय वाशे पडपाचे तिका मागीर आमी सायडीक काडले भुरग्यांनी. सबंद कोसळ्ळें. हय मागीर ती सायडीक काडले नंतर मागीर कोसळत रावले. त्या नंतर आमी थंय मागीर भितर गेले पांय दिना कितें भंय भीत न्हू कितें जाय अकस्मात कोणाकूय कितें जाय. आतां खंय रावता तुमी सध्या? आतां खंय रावता सध्या? आतां आमी खोपीन रावता न्हू. फुडल्या वाटे खोप काडल्या बेश्टीत तरी सादारण ते खोपीन सुट्टांची. टोटल कितले जाण रावता? टोटल आमी आतां सध्या खोपीन 4 जाणां रावता. 2 वर्सां ना ते 2.5 वर्सां जाय त्या टायमार. हय त्या टायमार ते कोसळ्ळे. पूण त्या नंतर सगळे येयले गेले सगळे सांगले हे करता ते करता पूण अजून पासून कोणीच आदार दिलो ना कोणी काय केलं ना. सो पंचायतीच्यान पंचायतींतल्यान येवन पळोवन मेजरमेंट काडून गेले कितले मिटर आसा कितें कात ते सगळे पळोवन गेले पूण कांयच करूं ना. कांयच करूं ना. आतां सध्या हांगासर पंच येवन गेल्लो तलाटी येवन गेल्लो आसा सगळे पळोवन गेल्ले आसा.
तेंच्यांनी आमकां 8 दिवसांनी फुडलें काम कितें आसा तें तेंच्यांनी करून घेवचें. सो गव्हर्मेंटान तुमकां help गव्हर्मेंटान तांकां आमकां मातसो 8 दिवसांनी पार पंचायत एरियेन येवपी फिरंगिणी भाट गांवठण ह्या गांवांतलो कमलाकांत गावडे यांचे घर गेल्या शेनवाराक कोसळ्ळें. 2-2.5 वर्सां पयलीं कोसळिल्ले एक भाग एक रुमाची भिंत कोसळिल्ली, पूण गेल्या शेनवाराक सांजचे 7 वरांचेर ज्या पावसान तेंचें घर कोसळ्ळें तें पूर्णपणे जमीनदोस्त जाल्लें आसा. सद्या तेंच्यांनी रावपा खातीर फक्त घराचे फुडले वटेन आपली एक बारीक झोपडी काडलेली आसा आनी तितून सद्या ती 4 जाणां रावतात. 2 चेडे आनी कमलाकांत आनी तेची बायल कानिका गावडे ही सद्या ते खोपीन रावल्ली आसा. 2-2.5 वर्सां पयलीं कोण तरी पंचायतीच्यान तशेंच बाकीचे कोण तरी येवन हांगा रिकॉर्डिंग करून तुमकां मदत करतले म्हणून घेवन गेल्ले, पूण अजून पर्यंत ते येयले ना अशी खंत आमचे कमलाकांत गावडे यांनी व्यक्त केली आसा. सद्या गेले शेनवाराक घर कोसळ्ळे नंतर स्थानीक पंच अभिजीत गावडे तशेंच पंचायतीचे तलाटी येवन हांगा पळोवन गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी बीन तांकां घर उबारून दिवपाची मदत करपाक प्रयत्न सुरू केल्लो आसा. गांवठणच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. पोरणे गोंय रेल्वे क्रॉसिंगाचेर दिसपट्ट्या जावपी येरादारी कोंडीची दखल घेवन GSIDCन थंयचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाक सुरवात केल्या. हे फाटभुंयेर पोरणे गोंय ते गवंडाळी रस्तो फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ते देंपो फुटबॉल मैदान मेरेन सोमारा सावन फुडले कांय म्हयने येरादारी खातीर बंद आसतलो. रस्तो बंद आसतना गाडयो बाणस्तारी वा खोल्ले उद्देगीक वाठारांतल्यान वळयतले. ओल्ड गोवा ते गावंडाळे वचपाक लागून जो मेन जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर एक प्रॉब्लम असो ट्रॅफिकाक फेस करचो पडटालो, तो म्हणजे रेल्वे क्रॉसिंग. जेन्ना रेल्वे क्रॉसिंग जाताली तेन्ना थंय गेट पडटाली तेन्ना खुबशे ट्रॅफिक जाताले आनी तुमी जाणा आसतले खुबशे व्हिडिओ फाटल्या दिसांनी व्हायरल जाल्ले. मागीर थंयचे लोकांक जे डेली येवप वचप करपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना म्हणून सरकारान थंय एक प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा जो GSIDCच्या अंडर हांगा एक फ्लायओव्हर जावपाचो आसा. जाल्यार ह्या फ्लायओव्हराचे कामाक आतां सुरवात जावपाची आसा आनी सोमराच्यान म्हणजे 23 जुनाक सावन हो जो फ्लायओव्हर आसा तेच्या कामाक लागून हो जो मेन रूट आसा म्हणजे ओल्ड गोवा ते गावंडाळे हो जो रस्तो आसा तो रस्तो बंद जावपाचो आसा. थोड्या म्हयन्या खातीर तो रस्तो बंद दवरपाचें अशें सरकारान ठरयल्लें आसा. जाल्यार मेन म्हटल्यार हो जो रस्तो बंद जावपाचो म्हणटा तो फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ओल्ड गोवा थंयसून देंपो फुटबॉल ग्राउंड जो आसा हो जो रूट सरकारान बंद करपाचो असो आदेश दिल्लो आसा. आनी हितून भितर तुमी जाणा आसतले जेन्ना ओल्ड गोवाच्यान हो जो गावंडाळे थ्रू हो जो रोड गेला तो डायरेक्ट ओल्ड गोवाच्यान माशेलान कनेक्टिविटी मेळटाली आनी थंयच्या सगळे साखळे बिचोले ते त्या एरियेन जे पणजे येवपी वचपी लोक आशिल्ले सो तांकां सुद्दां खंय तरी ह्या रस्त्याक लागून तांकां खंय तरी हे सगळे पणजे येवपाक लागीं जाताले. पूण आतां हो जो रूट बंद आसले कारणान तांकां दुसरो पर्यायी मार्ग चूज करचो. आतां तो पर्यायी मार्ग आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पर्यायी मार्ग बाणस्तारी आसूं शकता, ना जाल्यार जे खोल्ले इंडस्ट्री आसा ते खोल्ले इंडस्ट्रीच्यान मार्शल सायडीक वचपाक लागून मेळोंक शकता. सो हो जो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा GSIDCच्या अंडर हो जो फ्लायओव्हर प्रोजेक्ट येवपाचो आसा ह्या फ्लायओव्हराक लागून जेन्ना हेजें काम कंप्लीट जातलें तेन्ना खुबशे लोकांक रिलीफ मेळपाचो आसा. कित्याक काय म्हटल्यार जेन्ना खुबशे अशे ट्रॅफिक रेल्वे क्रॉसिंगाक लागून ट्रॅफिकाक ते प्रॉब्लम जातालो, खुबशे ट्रॅफिक मेस जाताले. कित्याक जेन्ना रेल्वे गेट वयर सुट्टाली तेन्ना खंय तरी ट्रॅफिक सगळे एक बरोबर ते गर्दी जाताली आनी ते गर्देक लागून कोणाक येवपाकूय मेळना कोणाक वचपाकूय मेळना अशी परिस्थिती थंय तयार जाताली. सो जेन्ना हें काम कंप्लीट जातलें तेन्ना अशें खुबशे लोकांक असो रिलीफ मेळपाची शक्यताय आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. गोंयभर क्रिस्तांव भाव व्हडा उमेदीन सांजावाची परब मनयतात. सांजाव हो सेंट जॉन द बाप्टिस्ट हांकां समर्पीत केल्लो सण. सांजाव ही नव्या काजारी जोडप्यांची परब अशेंय म्हणटात. आधुनीक काळा प्रमाणे हातूंत बदल जायत गेले. हीच परंपरा तिगोवन दवरपा खातीर रायकार सज्ज जाल्यात. तरणाटी भुरगीं सगळीं आयतारा म्हणल्यार आयज हो सण मनोवपा खातीर व्हडा उमेदीन तयारी करतात. सांजाव म्हणल्यार एक आमगे सांजाव बाकीचे एक आमगेलो सांत आनी आमगे धर्माचो एक हांबो सारको ते काम मानताय आनी तेजे वरी आमी गोंयां आमी सेलिब्रेट कोत्ताय म्हणजे एक बांयक उडकी मारून एक ट्रेडिशन अशें तें जावं एक आतां चडशे फॅशन जाला आमगेले हेजे सांजाव पार्टी ऑर्गनायज करपाक. बट पयलीं तांकां
रेस्पेद मान दिवपा जाय लोकांनी मिसाबा वचपा जाय भुरगीं सुद्दां म्हणल्यार एक आमचे हेजे न्हू न्यायीक आजाराचे फेस्त बांय तुडकी मारताले ओची धाडटाले मावडे फेस्त म्हणटाय तेका आनी आतां भुरगे तेजी मेसेज कितें हे पाट सोंजावंक स्पेसिफिकली कितको असो माणूस तेणी सोंजाव एवरी जनरेशनाक गेलो एक डिफरंट भाशेन आसता एक सेलिब्रेट करपाचें आतां जनरेशनाचें हांवें म्हणटे भाशेन शावर पार्टी आमी कितें म्हणटा रेन डान्स करताय चडशी बांय दुडकी मारनाय कित्याक बांय नाय आतां पयले भाशेन बांय पुरयले मेसेज म्हणजे कितें एन्जॉय रिस्पॉन्सिबली तुमचे बरे भाशेन मिसाबा वचपाचें मागीर सायन्सा पार्टी करताय तेन्ना सिंधान पार्टी करपाचें चड कॉप मारप ना दिस्तू मारपाचें जिवा लागत ते भाशेन आनी दुसऱ्या वाटे वचप ना वार्का दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर रितीन रेंवेचे दोंगर कातरपाक सुरू आसा. ही दोंगराची कापणी कोण करता हाचो पुरावो मात ना, पूण दोंगर कापणी अशीच चालू उरली जाल्यार दर्यांचें उदक शेतांत शिरून शेतांच्या पिकाची नाशाडी जातली असो भंय थळाव्यांक सतोवपाक लागला. हे विशीं CRZ पुलीस आनी थळाव्या आमदारा कडेन कागाळ केला. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सारकें गेलें ना कापीट जावन केला हांड हिंग नासलोली हांड थंय खुटताली म्हळ्यार केलें तें कितें केलां आपल्याक बऱ्या पडटा म्हणून हिंग खोडले हांड म्हळ्यार हें उदक येश वचना येश वचपा उदक हें धांव तेचो हें कितें जातालें तें भंय थिंगा आनी दर्या उदक भितर सरतलें आनी कुदतलें आनी इतलें कुदतलें आनी हांड तेच वयतली शेतां वयतली लोकां गेले तें चिंतलो ना हिंग खोडला हाच्या भितर खोडला आनी नाक जालो हिंग कोण जालो पण सध्या शेतपिड्ड्यार जातली हय सद्या लोकांनी शेतपिड्यार आनी कितें लोकां दोनचार मेळा थिंगा लोकांय उदक बरो आहा थिंगा नाक जालोलें शेतां आखे रोल जाले रोड हाट शेतां वयतलो लोकांले हें केन्ना कळ्ळें तुमकां अशें केलें सायन्सा कळ्ळें आमकां आम्हां कोणा कोणें केलां कितें कोण केलें आमी नको कोणें केलें तें कंप्लेन बी दिल्या कंप्लेन दिल्या ती हय कंप्लेन दिला तिनी कोणी CRZ कंप्लेन केला MLA दिला आनी तिणी केला आमगेले पुलिसांक कंप्लेन केला. पुराय गोंय राज्यात शेनवारा आंतरराष्ट्रीय योग दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. राजधानी पणजे सयत सांखळी कुडचड्या वाळपय पर्या तशेंच हेर वाठारांनी लोकांनी व्हडा संख्येन एकठांय येवन योग दीस मनयलो. योग दिसा निमतान लोकांनी योगाचे वेगवेगळे प्रकार केले. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच मयची आमदार प्रिमेन शेट हांणी लोकां सयत योग दीस मनयलो. सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, क्लीन इंडिया, फिट इंडिया, क्लीन इंडिया. दिनचर्या म्हणजेच तुझ्या पुराय दिसभरातली ॲक्टिव्हिटी तू सकाळी उठल्यापासून राती न्हिदापर्यंत कितें कितें करता हें चड म्हत्वाचें आसा. आनी तितूर प्राणायाम आसतलो, योगासनां आसतली, सूर्यनमस्कार आसतलो. ही ॲक्टिव्हिटीक सगळ्यात चड म्हत्व दिलां. म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक आनी समेस्त गोंयकारांक हांव आव्हान करता की आमी जर दिनचर्या फॉलो केली म्हणजे हाफ एन अवर फॉर द योगा, सूर्यनमस्कार, प्राणायाम हाज्या खातीर जर आमी दिले जाल्यार आमची फॅमिली ही हॅप्पी फॅमिली जावपाक शकता. जी भुरगीं शिकतात, कॉलेजीक वतात, स्कुलांत वता तांच्यांनी आपल्या फिटनेसाचेर चड भर दिवप गरजेचें आसा. प्रत्येक हायस्कुलान फिजिकल एड्युकेशन टिचर आसा, तांकां आमी योगा शिकयल्या, तांकां आमी सातत्यात वेगवेगळे योगा ट्रेनिंग्स दिल्या. म्हणजे त्याय टिचरां कडेन आनी योग इन्स्ट्रक्टरां कडेन रिक्वेस्ट आसा तुमचो रेगुलर स्कुलांत तांच्यांनी एटलिस्ट मिनिमम टू मिनिमम 15 मिनिट्स ही तांच्यांनी योगा खातीर प्रॅक्टीस करची.
10 AM बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. Viva, 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 viva Sanjua. Viva, viva, viva. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.